की तुम्ही त्यांना ऑर्डर दिली की थंय जळोवपाचें म्हणून. सो एकंदरीत विशय कितें आनी विषय असं काही नसेल. एक आलोणा गावातलो परब नावाचे जे इसम असले त्यांचे एक्सपायर झाले आणि त्यांचे 2 चेडे असतात ते फॉरेनाक असतात आणि हांगासरलो कोण त्यांचा एक क्लोज रिलेटीव हांगासर तेंचे अंत्यसंस्कार करता. तर सुरवातीक तेंचें म्हणणें आसलें की आमकां दियात म्हणून आमी करता आणि तेंचो अशी रिक्वेस्ट आसली की त्या गांवांत जावपाचें आहा. त्या गांवांत आसलें जाता जाल्यार आमी सरकारी स्मशान आसा थंयसरूच तेजें परमिशन दिवंक शकता. त्याच्या भायर काय आमी परमिशन दिवंक शकना. सो सरकारी आतां सरकारी स्मशान म्हटलें जाल्यार सरकारी स्मशान डेफिनेटली ऑर्डर ही दिवंकूच जाय. पण फाल्यां समजा थंयसर कोणाचो विरोध आसा तें आयकून हांवें घेतलेलें आसा. सकाळी फुडें म्हाजे कडेन ग्रूप आयिल्लो काल सकाळी आनी तेंचो असो आसलो की सर ते प्रायवेट स्मशानान थंय म्हाका दिसता प्रायवेटूच स्मशान आसा थंय वचोंक शकता. म्हणलें प्रायवेट न्ही आमचें सरकारी स्मशान आसा थंय तुमचो विरोध आसा काय. ना सरकारी हेतून करतले जाल्यार आमकां विरोध ना. आनी हे प्रोसिडींग जाल्ले थंयसर आनी तेंकां कांय ऑब्जेक्शन नाशिल्लें. तेज्या उपरांत जे कितें प्रकार घडलो पळय तो म्हाज्या फुड्यान कांय प्रकार घडूंक ना आनी सगळो प्रकार जो कितें घडला तो कितें आसा तेंकां भायर लोकांनी कितें केलां तें म्हाजे कडेन आतां फक्त फीडबॅक तुमचे कडेन हांव फक्त इतलोच येता आयकपाक. म्हाजे कडेन स्वता हांवें ऑफिसान सांगलेलें की कोणाक समज दिसता की बाबा तेजे विशीं कितें तरी सांगचें जाल्यार म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगचें. पण म्हाज्या ऑफिसांतल्यान आयज सकाळीं हांव म्हाज्या ऑफिसान आसलो कोण येवंक ना म्हाज्या फुडें. लास्ट ती बॉडी खंय जळयली सर. तेंच्या जे आसलो पळय तो कोण तिजो रिलेटीव आसलो पळय ताणें कितें केलें की त्याचो अरेंजमेंट म्हापशा तेंच्या कम्युनिटीच्या हितूनच्यान परमिशन घेवन तेणी थंय केलें म्हापसा केलें म्हणून तो सरकारी आता हितूनूच चालू.